Janavan ektai salya doga tega sanamode Ore Santa tuyawasa Mojanavan ektai salya Santa tuyawasa. मोशा नावान दोगा मुतेगा तुमी एकठांय जावन बापा सोशी मागत जाल्यार हांव तुमचे मदें हाजीर आसतलो आनी जें कितें तुमी एकठांय मागतीत तें तुमकां म्हजो सुर्गीचो बाप दितलो. सो शक्तीच्या दुनिया ह्या वेळार तूं आमचे मुखार आसाय. आमकां भेटूंक हे ओर दिवंक तुजे बरोबर हो वेळ सारूंक आमी हांगा एकठांय जाल्या. आमच्या सांगाताक तूं रावूंक आयलाय. सो सृश्टीच्या दुनिया ह्या वेळार सगळी खालतिकायेन तुजे मुखार आमी येता. आमकां फावो न्हय आसतना सुद्दां आमचे मुखार तूं हाजीर जाताय कित्याक आमचो तूं मोग करताय. आमी तुजे मुखार पुरते न्हय तरी पूण तूं आमकां तुजें आसणें फावो करताय. हें आसणें रूप पळोवंक तुका ह्या वेळार ह्या उंड्याच्या रुपान आमचे मुखार तूं आसाय. सगळे खालतिकायेन विनम्र काळजान सगळ्या आमच्या जिणेच्या बोडान ह्या वेळार आमी तुका सगळे खोलायेन आमची मान बागोवन पोरनिपाट आनी नमस्कार तुका करता सोम्या. विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, with all the powers at your feet, Lord,
We, the humble servants, bow down before you, adore you for all that you are for us, all that you have been for us. Jesus, at this moment, with a humble and a contrite heart, we bow down before you. तुझे मुखार साष्टांगी आमची मान बागोवन आमी नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. थोडो वेळ एकदम उगी रावया. जेसू आमकां पळयता, ताका आमची नदर, आमी ताची नदर मारून ताका पळोवया. आमच्या प्रभू जेसू, सोबार पवित्र सोबेक तूं देण्यांनी भरताय. You fill the church with so many riches, with so many gifts, with so many varieties of saints, angels, archangels. तुका दिनवास आनी आर्गां. प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू. तुका महिमा, तुका आर्गां गायो. प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू. बोडव्याचो सोगली रोचना तुझी स्तुती गायता.
जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू सूर्य चंद्रे आणि तारा उजवाड फागो कोरकोट कोरता तोसो तूच मा सूर्या आमी पोसोड तुझो प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू आमकां हे वेळार तुवें हो वेळ दिलो देखून आमी तुका आर्गां दिनवास दिता तरेकवार पवित्र सोबेन तुवें आमकां सांतां भोगतां दिल्यात जायते आमची सांतां मारतीर व रोगसाक्षी कशी जियेली जायती आमची बाबा भयणां पवित्रपणान आपलें जिवीत सारून जियेली जायती आमची बाबा भयणां कोश्ट व्हडव्हडे सुसून जियेली जायती आमची बाबा भयणां आपलेच पिडेंत कोश्टवली आनी सगलें तुका भेटयलें कितली विचित्र मांडावळ तुजी कितली ग्रेस ती पवित्र सभा आमची तुझ्या बरेपणान भरलेली सोम्या कितली उदाहरणां तुवें आमकां दिली कितली भाग्योतां आमकां फावो केली कितली बऱ्या जिविताची मनशां आमचे नदरे मुखार तुवें दाखयली आनी आजून तूं दाखयत आसय आमकां ह्या पवित्रपणाच्या मार्गार चलूंक उदीक आमची पवित्र सभा ग्रेस्त जावं एकामेकाच्या मोगान जिवंक बोगसण्याचे हातयार आमी जावंक तूं आमकां उलो मारताय तुवें आपल्याच जिवितांत सोबिया आमकां देख दिली कुर्सार उमकोळटना तुवें बापाक आमचे खातीर मागणें आनी प्रार्थना केलें पिसाट मनशां आमी नोकळो जाली देवाच्या मनशाक कुर्सार आमी मारलो म्हूण तरी पूण कुर्सार उमकोळटना तुवें म्हणलें फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट वॉट दे आर डुईंग बापा बोगूस तांकां ते नोकळोत ते कितें करतात ते बोगसोण्याचे हातयार तूं जालोय आपल्या जिवितांत बोगसोणी दिवंक आनी बोगसोणी घेवंक तुवें आमकां शिकयलें ह्याच जिवितांत हो संदानाचो साक्रामेंत तुवें आमकां दवरलोय कितले ग्रेस्त तुवें आमकां केले आमची पवित्र सभा उदीकान उदीक पवित्रपणाच्या मार्गात चलूंक तुवें आमकां मार्गदर्शन दाखयलें
आनी हीच स्फूर्ती घेवन आमचे पुर्वज, आमचे धर्मदूत, आमचे पवित्र मनीस दादले आनी बायलो आपलें जिवीत जियेली. आजून तूं आमकां स्फूर्ती सोम्या. आजून तूं आमचो मोग करताय. तुज्या उतरांतल्यान आजून तूं आमचे लागीं उलयताय. Your word is a sharp-edged razor. It still speaks for us. It is still alive. It still wants to weed out all that is bad, evil, so that we may walk on the path of truth, on the path of simplicity, on the path of freedom, on the path of holiness. कितली विचित्र मांडावळी काही आमची तुवें दिल्ले मांडावळीक सोम्या पयले सुवातेर आमी दिनवाशी कित्याक दिसपोटी तूं आमकां राखताय. दिनवासी दिसपोटी तुज्या उतरांतल्यान आमकां जागृत करताय. दिनवाशी कित्याक आमचें मन तूं जोडायताय. दिनवाशी कित्याक आमच्या जिवितांतली शेळेमोळाय, द इंडिफरन्स दॅट वी हॅव इन अस, ही पयसायताय. दिनवाशी कित्याक आमकां अदीक आनी अदीक फोडवूत करूंक आदार आनी सहकार तूं दिताय. आमच्या समुदायान आमी जियेता. हो समाज जायते पावटी वेगळे नदरेन आमकां पळयता. वायट वस्तू करूंक आमकां बोर दिता. दुसरे करतात तें पळोवन जायते पावटी आमच्या जिवितान आशा वाडटा. दुसरो आमकां वायट मार्गार व्हरूंक आमी रोखडेच ओस्कोच जाता. सोम्या, तुजे मुखार आमी आसा. ह्या वेळार आमचें अंतस्कोन उक्तें कर म्हूण आमी मागता. Let us reflect on the things going on in our day-to-day life. Where are we? Where are we proceeding to? How is our relationship with the Lord? How is my relationship with my own family members? How do I respond when God opens my heart, my mind and my eyes through His Word? What are my first instincts that I want to do when I know that I am on the wrong path? Do I make an effort? Do I really look up to the holy men and women that the Holy Church provides for us? वेगवेगळे तरेन सोम्या आमकां तूं तुज्यो मांडण्यो उक्त्यो करताय. वेगवेगळे तरेन आमकां तूं ह्या समाजान जिवंक आदार दिताय. समाजान जायतीं बरीं मनशां जियेतात. तांचें उदाहरण आमकां जायते पावटी मिडियाचेर, इंटरनेटाचेर, वॉट्सॅपाचेर आमकां मेळटा. कितले काय आमी उदाहरणां आमच्या जिवितांत घालता. थोडो वेळ ह्या वेळार उगी रावया, सोम्याक पळोवया आनी सोमी आमकां जोण एकल्याक कितें सांगता तें आयकुया.
खरी गिरेस्काय पवित्र सभेची खंय आसा? पवित्र सभेची गिरेस्काय दुडूनय भाटा बेसानूय, पवित्र सभेची गिरेस्काय पदवीनूय, पवित्र सभेची गिरेस्काय खरेपणी पवित्र सभेच्या वांगड्यामध्ये आसा. भोव करून समाजाचे देगेक जे पडलेले आसात, भोव करून इती पोरजा जांचे सवें गोडे मनीस दया दाखयना, जांचे सवें गोडे मनीस ह्या संवसारांतले परवा दाखयना, पण सर्व पदवेदार देव सगल्या वेळार तांकां पळयता, तांचो परामर्श करता. दुबळे गिरेस्काये वाटेनूच न्हय, दुडून आसलेले मनीसूच न्हय, जेवण खाण ना जावन वो घरदार ना जावन गरीबसाणीन रावतले मनीसूच न्हय, हीच न्हय गिरेस्काय पवित्र सभेची. पण हे ते जांकां कडेन कोणें पळोवंकूच ना, हे ते जे अजून जल्माक येवंकूच ना, हे ते दुबळे जांकां आवाज ना, पवित्र सभेची गिरेस्काय ती. पवित्र सभेची गिरेस्काय पवित्र सभेचे शिकवणेन आसा. काय बरी विशाळ शिकवण, जावं ती आत्मीक शिकवण, जावं ती समाजीक शिकवण, जावं आमच्या घराब्या विशीं शिकवण, व जावं हे सृश्टी विशीं पवित्र सभेची शिकवण कितली गिरेस्त. सोम्या भोव पवित्र संस्कारान तूं आमचे बराबर आसाय. संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमचे बराबर आसतलो ही तुजी भासावणी कितली गिरेस्त. भोव करून काळोखान सांपडलेल्या संवसाराक तूं बराबर आसाय जाल्यार आमकां हो उजवाड, आमी जंय सांटाव दिसाच्या दिसाक फुडें कितें करचें कळना, जायत्यो वस्तू समजोच ना, जायती भिरांत भोंवतणी आसा, पण तूं बराबर आसाय. व्हडांतली व्हड आमची गिरेस्काय पवित्र सभेची ही गिरेस्काय. भाग्यवंत लॉरेन्स जाणे करीत भाशेन पवित्र सभेची आर्थिक गिरेस्काय दुबळ्या गरिबांमध्ये वांटली आणि म्हणलें ही जावन आसा पवित्र सभेची खरी गिरेस्काय. ताच्या हातान दिल्ली जुट्टी वो जबाबदारी पाळटा आसतना असलो निर्णय घेवप म्हणल्यार हीच पवित्र सभेची गिरेस्काय. तर धन्या तुजे मुखार ह्या वेळार आमी आसांव तेन्ना तुजेर नदर मारून ह्या भोव पवित्र संस्कारान जण एकलो आमी मागता. ही गिरेस्काय म्हाका दी, ही पवित्र सभेची गिरेस्काय म्हाका कोर. लेट मी बी द वेल्थ ऑफ द चर्च. गिव मी दिस वेल्थ ऑफ द चर्च as far as the teachings of the church are concerned. Make me the wealth of the church as far as my action is concerned.
आनी तूंच आमची खरी गिरेस्काय. ह्या पासत जेसू आमकां आनीक कांयच नाका, पूण तूंच जेसू, तूंच आमकां जाय. तूंच जेसू सगल्या वेळार आमकां जाय. जेसू नाका म्हाका ग्रेस्काय, जेसू कांगे सोगली बोडा. जेसू नाका म्हाका ग्रेस्काय, जेसू कांगे सोगली बोडा. तू जेसू, तू जेसू, तू जेसू, तूच म्हाका जाय. तू जेसू, तू जेसू, तू जेसू, तूच म्हाका जाय. पवित्र सोबेची खरी ग्रेस्काय. ल्हान आसतना सावन आमकां दोतोन आसता. बरे तरेन आमची वाड जावचे पासत कितें कितें आमी शिकता काय दोतनीक. बेसिक एथिक्स ऑफ लायफ. दुसऱ्या सोवें कशें वागचें, दुसऱ्याक कसो रिस्पेद दिवचो, जाणवाय आमकां मेळटा. देवाची भिरांत पातोक म्हणगे कितें, दुसऱ्या सोवे मोग, दुसऱ्या सोवे हुस्को, हें सगळें आमकां दोतोनीक शिकोवंक मेळटा. आनी म्हाका दिसता पवित्र सोबेची खरी ग्रेस्कायचो वाड दोतोनीक सावन सुरू जाता. आनी हेंच आमचें मन आमचे ल्हान क्रिस्ती समुदायांनी आमी दुसऱ्या सोवे वांट्टा. घोडे सदांच जमातीन न्हय, पूण शेजाऱ्या सोवें मोग, शेजाऱ्या सोवें हुस्को, एकामेकाक गरजेचे ही वाड आमची दोतनीक जावन सुरू जाल्ली. आनी संवसाराची खरी ग्रेस्काय आनी पवित्र सोबेची खरी ग्रेस्काय हीच मनीसपण,
देवाची भिरांत बरो वावर आमकां संवसारान जेजूनच धाडले आनी आमचो वगत येता तेन्ना तो आमकां आपोवन व्हरतलो तर संवसाराची गिरेस्तकाय मनीसपण आनी पवित्र सभेची गिरेस्तकाय वन व्हड काय इल्लोसो नियाल केल्यार खरी गिरेस्तकाय कितें तें आमकां समजता न्हय भांगार न्हय पयशे न्हय व्हडल्यो गाडयो न्हय व्हडले बोंगले पूण शांती मोग हुस्को बरेपण आनी एक क्रिस्तांव कसो क्रिस्ताचो पाटलावदार कसो पवित्र सभेन म्हजी वाड जाला आनी ही सगळी गिरेस्तकाय म्हाका फावो जाला हीच पवित्र सभेची खरी गिरेस्तकाय You are my refuge. You are my fortress. You are my friend in need. You are my God. I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I am. Here I am. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am. August 2021 marked the 50th anniversary of the legalization of medically terminated pregnancies in India, something that we usually call abortion. $15.6 million innocent lives lost because of this act, and so many more lost illegally.
Lord, the gift that you give the human race, the gift of children, so often not accepted by so many people. So many people around the world, young people, often advocate for the right to choose abortions. So many people led astray by the idea that we are free to do what we want as we want it. But Lord, when you give us the gift of children, when you gift a family with a child, you give the family the freedom to love the child and to bring up the child in your faith. So many arguments that are made in favor of abortion. What if it was a rape? What if it was an unwanted child due to casual sex? What then? What if the mother is not prepared? Lord, in trying to find answers and counter arguments to these questions, we may lose our focus. We may lose the focus that children are a gift from you. No matter how they are conceived, they are a gift from you. The odds of conception is so little, and yet you give children to families. You give the joy of new life. In Luke chapter 9 verse 48, you said to the people, "Whoever welcomes this little child in my name welcomes me, and whoever welcomes me welcomes the one who sent me." Lord, you give families, you give people the richness of your love through little children. Give us the grace to protect and nurture this life, this new life. Lord, in cases of unpreparedness, in cases of rape, in cases of teenage pregnancies, Lord, I ask you to be the strength of these mothers, to be the strength of these families as they attempt to nurture a fragile life, a wonder so great, your richness that you have given to them. Lord, enlighten us to understand your truth so that we may always be able to protect and treasure what you have given us.
आपटून सायबाल पडला दुर्नीराव शेवटोला मोजे अंगू पोले स्वरूप मोजे बोगले आपटून सायबाल पडला दुर्नीराव शेवटोला मोजे ह्या वेळार देव आमचे सवें उलयला तरी पूण हें देवाचें उतर आतां आमी आयकुया ताच्या उतरांतल्यान आमकां कितें तो सांगता कितें ताचें मन आमचें सवें हे वेळार हे देवाच्या उतराक कान दिवन आमी आयकुया. Reproving another who sins. If another member of the church sins against you, go and point out the fault when the two of you are alone. If the member listens to you, you have regained that one. But if you are not listened to, take one or two others along with you, so that every word may be confirmed by the evidence of 2 or 3 witnesses. If the member refuses to listen to them, tell it to the church. And if the offender refuses to listen even to the church, let such a one be to you as a Gentile and a tax collector. Truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, truly I tell you, if 2 of you agree on earth about anything you ask, it will be done for you by my Father in heaven. For where 2 or 3 are gathered in my name, I am there among them. तुजो भाव तुजे चुकला जाल्यार जेजू म्हणटा आमकां, if your brother sins against you, what is it that Jesus offers us? Rather, offers us spiritual freedom. He offers us the power to restore broken or injured relationships. आमी दुसऱ्यांक दुखयल्यात, आमचे संबंद तुटल्यात, ते परतून जोडूंक जेसू आज आमकां उलो मारता. Don't brood over an offense. Speak directly and privately. जायते पावटी कुडीक म्हजो भाव म्हजी भयण म्हजी चुकता तेन्ना मनांत हांव धरून रावता, हांव चिंतीत रावता, हांव घेवन रावता, म्हाका भितरल्यान खाता, म्हाका उणेपण दिसता, वायट दिसता. पूण जेजू म्हणटा
वोच ताका फुडो कर. एकसुरो तूं आनी तुजी भयण वो भाव बॉस आनी भासाभास कर. स्पीक डायरेक्टली and privately. What can we learn from Jesus' instructions about how to mend a damaged relationship? बाबा भयणीनो, जेजू आज आमकां सांगता, जरी तर तुका दिसता कोणें तुजेर वायट केलें, दुसरो तुजे चुकलो, तूं पयलो पावल मार. टेक द फर्स्ट स्टेप टू स्पीक डायरेक्टली. पयली इच्छा दाखय. पयलो वच तुज्या भावाशी व तुज्या भयणीशी, तुज्या पेल्यासोशी पयलो वच. One of the worst things we can do is brood over our grievance. ताणें म्हाका अशें केलें, ताणें म्हाका अशें म्हणलें, ताणें म्हाका ह्यो गाडयो मारल्यो, ताणें म्हाका किकोंत केलो, लॉस केली सोबे माजार. We brood over this. Rather, जेजू म्हणटा विसर पयली सुवातेर, कुशीन दवर, वच पावल मार. Do we show this willingness? Are we ready sometimes? जायते फावटी घडयेक दुसऱ्यान म्हाका वायट म्हणलें. It can poison our mind, it can poison our heart and makes us more difficult to go directly to the person who has hurt us. ओय, म्हजे भितर म्हाका राग येता, म्हाका ताचो विंगास घेवंक दिसता, म्हाका वचूंक दिसना, हांव कित्याक वयतलो. ताणें नाका आसलेलीं उतरां, खेबाडां म्हजें नांव पिड्यार केलें. जेजू म्हणटा हें कुशीन दवर, वच. पुवी सोबेन आमकां जायते असले नमुणे मेळटात. बागयून फ्रांसीस आसिसेचो कितलीं बरोवपां ताणें केलीं. देवाचो मोग दाखयलो, पूण ताच्याच मोटवाशें जिवीत जियेतना ताका भायर आयलो. किकोन ताका केलो, जायतो राग ताचेर काडलो. मदर ट्रिसा कोलकाताची जियेतना कितल्या जाणांनी तिचेर राड उलयली, कितलीं जाणां तिची खेबाडां करतालीं, कितलीं जाणां वायट वायट वस्तू तिचे विशीं पत्रांचेर घालतालीं. कितलो दुमाळो, तरी पूण तुजी मोवाडाय, आपले भितर देवान दिल्ली कृपा, आपले भितर दुसऱ्यांक भोगसूंक आसलेलें हो संधान करूंक सदांच मुखार ती आसली. पांच दुसरे वाज राजान ताका जेन्ना भायर आयलो, लोकांनी ताका जेन्ना तांतूं पिडा जाली तेन्ना सगल्यांचो परामोस करूंक भायर तो सरलो. आपल्या लागीं कितें आसलें गुपीत व्हरून तांकां दितालो, तरी पूण ताका मारूंक भोंवताले, धरूंक भोंवताले. भियेलो ना. Always ready to forgive, never was brooding over those who hurt him. कितेंय तरी आमी शिकूंक जाता काय. तुजो भाव तुका आयकोना. If you have taken your brother privately and yet doesn't listen to you, call someone. जाणवायेचे मनीस, call the wise people. तांकां आपय.
आमच्याच घरांनी घडयेक आमकां शेपाय शेमाय आसतली. आमच्याच शेजाऱ्याक बरी विचाराची मनशां आसतली. आमच्या गांवांत पाद्री आनी माद्री आसतल्यो. आमच्या गांवांत आमचो वडील पादविगार कसो आसतलो तांचेशी आमी वचुया, तांचो सोयेग मागुया, सहकार मागुया. कशें आमी बोगसोणे दितल्यो, आमच्या बाबा भयणांक कशें आमी बोगसूंक तयार आसतल्यो हें समजून पयलें घेवया. If you are open, then only the Spirit of the Lord will be there, ready to help us. Do we really invite the Spirit of forgiveness in us? Zuritor mochen काळीज आनी मन उक्तें तो दरीत. जेजू म्हणटा तुमी दोगां वो तेगां ह्या संवसारांत मागोत जाल्यार स्वर्गीचो राज, स्वर्गीचो बाप तुमकां फावो करतलो. न्हूच तुमकां सवोस काय हांगा पूण घडीक आमकां स्वर्गीचें राज फावो करतलो. इतलो उदार आमचो स्वर्गीचो बाप. वी हॅव टू टेक वन स्टेप, ही मूव्स 2 steps फॉरवर्ड. Always ready to embrace us, always ready to forgive us, always ready to let go the little things, the sins that we commit, full of forgiveness. जेजू तुवें आमकां दाखयलें मोवाड, दोयाड, उदार आनी एकामेकाचे बोगसोण्यां जिवंक आमकां शिकयली. ह्या वेळार खुरपेन आमकां बोर सोमया. गरोस संवसारांत ह्या बोगसोण्याक लागून सायबा जायत्यो वस्तू घडटात. एकामेकाक आमी मारता, जीव काडटा, विंगास घेता, दुसऱ्याचें निसोणटण आमी करता. कितलेच कुटुंब फुटल्यात सायबा, दोशी जाल्यात, आमचे संबंद तुंडटात कित्याक आमी बोगसूंक तयार ना. गोरवान हांव चोडलोलो पोडायेंत फुल्लोलो सोपला पडून आतां ओबळे माती काथा. गोरवान हांव चोडलोलो ओबळे माती खाता.
तूं आमची सगळी मागणी आयकताय. ह्या वेळार आमच्या काळजान पडे. ह्या वेळार आमची मनां तूं वाचून घे. ह्या वेळार आमच्या घोराब्यांचे प्रश्न तूं पळय. ह्या वेळार आमच्या समुदायान जो गडबड चल्लेलो आसा तो समजून घे. ह्या वेळार आमच्या समाजान जी वायटाची कीड लागल्या ती तपासून काड. ह्या वेळार दुनिया आमच्या राज्यान आमच्या स्टेटान जे खूब वायट चालू आसा ते तुज्या हातान घे. ह्या वेळार दुनिया आमच्या राष्ट्राचेर नदर मार. आमचे राष्ट्र तुज्या हातान घे. सगळे तरेचे भेदभाव वेगळोचार पयस कर. ह्या वेळार दुनिया आमच्या संवसाराचेर नदर मार. ह्या संवसाराची काकूत कर. तुजी गिरेस्तकाय तुवें वांटून आमकां दिल्या. ती तुवें दिल्ली सैमीक गिरेस्तकाय. तशेंच तुज्या आज्ञाची गिरेस्तकाय आमी राखूंक सांबाळूंक आनी ताचो फावो तो लाभ घेवंक आमची मनां काळजां उजवाडाय. आमच्यो मांडण्यो नितळ निर्मळ कर. आमचे निर्णय उक्त्या मनाचे उक्त्या काळजाचे आनी देवाक मानता तसले जावंक फावो कर. दुनिया आमची मागणी तुजे मुखार दवरता आसतना जायत्यो गरजो आमकां आसात. आवाज आसलेल्यांचेय गरजो, आवाज नासलेल्यांच्यो गरजो. ह्या वेळार जोण एकलो आवाज आसलोलो तुजे लागीं मागूंक घडटा तो तांची मागणी आयक. ही सगळी मागणी ही तुजी भुरगीं आपल्या काळजान तावन तुजे मुखार उबारता ती तूं आयक दुनिया. तेच बरोबर आवाज नासलेलीं जायतीं जाणां आसात. भोव करून आजून जल्मांत येवंक नासलेलीं भुरगीं आपल्या आवयच्या कुसव्यान संवसाराचो उजवाड पडोवंक रावतली तुजी रचना. आवाज ना तांकां, पूण तांचे मदलीं जायतीं जाणां आयची रातीक सोंपचीं आसात. तांचे मदलीं जायतीं जाणां हो संवसाराचो उजवाड पडोवच्या आदींच नाठाक जावचीं आसात. आवाज आसलेल्यांच्या चिंतूंक जाता तसल्यांच्या निर्णयांक लागून तांकां पळय. तांकां तुज्या गोपान धर. तांकां राख आनी सांबाळ. वायट चिंतल्यांची मनां बदल. दुनिया तुज्या हातान आमी घालता. आमची सगळी मागणी ही आमचे सृश्टी पासत. दुनिया तुज्या हातान आमी घालता. आमची मागणी ही आमचे भुमी पासत, आमचे जमणी पासत, आमचे मातृभुंये पासत. कितें मागचें आमी नकळो दुनिया, पूण जें आमकां दिवंक जाय आनी आमी सदांच खुशाल रावंक जाय तसली देणी तूं आमकां फावो कर. भलायकी आमची गिरेस्तकाय दुनिया तुवें दिलोली सगल्यांची भलायकी राख. जी कोण बरी ना, भलायकी बिगडलेली आसा, दोज हू आर सीक, वी लिफ्ट देम अप इनटू योर हँड्स लॉर्ड. तुज्या हातान आमी तांकां सगल्यांक उबारता. ह्या वेळार सगल्यांची नांवां दुनिया आमी ह्या वेळार नकळो. सगल्यांची दुयेंसां आमकां खबर ना,
पूण एक एकल्याक ह्या वेळार दुनिया तुजो पेकोवणेचो हात लावंक आमी तुज्या हातान उबारता. पेखय तांकां, सोडय तांकां, साल्वार कोर तांकां. जायती मागणी दुनिया आमची आसा. ह्या वेळार ही सगळी मागणी आमी एक करता. जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनान ती तुका आमी उबारता. तुजो आशिर्वाद घेवंक दुनिया आमचे दिमेर रावून आमचे हात उक्ते करून आमी तयार जाता. तुज्या आशिर्वादान आमकां सगल्यांक भर. तुजे गिरेस्तकायेन आमचे दुर्बळकायेक गिरेस्त कर. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. You are my refuge. You are my fortress. You are my friend in need. You are my God. You are my refuge. You are my fortress. You are my friend in need. You are my God. I will worship you with all of my heart. I will sing your praise all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. I will worship you with all of my heart. I will seek your praise all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am, oh Lord. Here I am, oh God. Here I am, oh Lord. Here I am. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am.
Here